जेजू त्या लोकां लागीं सवाल विचारता, हाचे पैकी कोणे त्या बापायची खुशी केली? पयल्यान म्हूण जाप दिली. हांगासर हो पयलो पूत कोण, हो दुसरो पूत कोण? बरो निर्धार सास्तीक जिवीत जोडूंक आधार. मोगाच्या इश्टानो, आमी हर एकले आमच्या जिवितांत निर्धार करता. सबार फावटी असल्या सन्निवेशाक आमी पावता की आमी खंयचो निर्धार घेवचो म्हणलें आमकां थोडे फावटी कन्फ्युजन. पूण देखून जाता तितले आमी नियाळ करता आनी ह्या मरिफात एक बरो निर्धार घेवचे प्रयत्न आमी हर एक दीस करता. मोगाच्या इश्टानो, आयची देवस्तुती आमकां असलोच एक बरो निर्धार घेवच्याक आपण दिता. आमचो एक बरो निर्धार आमकां सासनीक जिवीत जोडच्याक आदार असो जाता म्हणलें आयची देवस्तुती आमकां समजयता. सुवार्ता आमी आयकली आनी थंयसर जेजू एक वपार सांगता, दोगा पुतांची वपार. आमी माते वाचो अध्याय 21 तो वाचलो जाल्यार आमकां कळटा, थंयसर त्या अध्यायाच्या सुरवेक जेजू जेरुसलेमाक जैतेवंत प्रवेश जाता. जेजू प्रवेश जालो आनी थंयसर तो देवाळाक वेता. हो वांजेल आमी रामाच्या आयतारा वाचता आनी नियाळ करता. आनी थंयसर गेल्लो जेजू देवाचे उतार वाचता, शिकोवन दिता. आनी ताच्या उपरांत त्या वांजेरीच्या अखेरीक आमकां कळटा की जेजू थंय सावन ताचे पैण बेतानियाक गेलो. बेतानियांत ताचे इश्ट आसले, मरी, मार्ता आनी लाजरस थंयसर आसली, तांकां तो भेट्टा. जेरुसलेमांत बेतानीक लागभग 3 किलोमीटर वाट आसा म्हण येता. दुसरे दिसा जेजू परत देवाळाक येता. आनी देवाळाक येवच्या पयलें म्हणजे पयल्या दिसा जेजू त्या देवाळांत एक कठीण वावर करता म्हण येता. कित्याक म्हळ्यार थंयसर आसलो व्यापार वहिवाट कितें आसा तांकां सगळ्यांक तो भायर धांवडायता आनी तें देवाळ सगळें शुद्ध करता. आनी म्हज्या बापाचें घर व्यापाराची सांत करिनाकात. त्या देवाळांतय ताका असो अधिकार कितें म्हणलें लोकांक तो दाखयता. दुसऱ्या दिसा परत त्या देवाळाक तो आयिल्ल्या वेळार थंयसर आसले शास्त्री फारिजेव राखोन आसले, जेजून हो वावर कसो केलो, ताका कोणें अधिकार दिल्लो, हे सवाल विचारच्याक ते तयार आसले. आनी जेजू लागीं हे सवाल ते विचारतना जेजू तांकां परत एक सवाल विचारता. आनी थंयसर जेजू जुआंव बाप्तिस्ताचो उल्लेख करून सांगता, जुआंव बाप्तिस्त तुमचे मदें आयिल्लो आनी ताणें देवाचें वावर मुखार सुनवेलें. ताका एक प्रवादी जावन तुमी घेतलो, पूण जाल्यार ताका तो अधिकार कोणा तावन आयिल्लो म्हणून तुमी म्हाका सांगा. ह्या सवालाक तांचे लागीं जाप ना. आनी जेजू तांकां सांगता, तर म्हजोय अधिकार खंय तावन आयिल्लो म्हणून हांवें तुमकां सांगना. आनी ताचे उपरांत जेजू आयची सुवार्ता आमी आयकली ही वपार तांचे मुखार दवरता. हांगासर दोग पूत आसात त्या बापायक. बापूय पयल्या पुता सरशी वेता आनी धाका म्हळ्यांत वचून वावर कर म्हूण सांगता. पूत सांगता हांव वचना, पूण उपरांत मौन बदलयता आनी तो वेता. तशें परी दुसऱ्या पुता लागीं बापूय गेलो आनी थंयसर पूत म्हणटा हांव वेता, पूण उपरांत तो वचनासतना जाता. जेजू त्या लोकां लागीं सवाल विचारता, हाचे पैकी कोणे त्या बापायची खुशी केली? पयल्यान म्हूण जाप दिली. हांगासर हो पयलो पूत कोण, हो दुसरो पूत कोण? हो पयलो पूत थंयसर त्या समाजांत आसल्या सुंकागारांक आनी सांडून घाल्ल्यांक पातक्यांक असल्या लोकांक सरी करियेत म्हण येता. जेजून ताच्या परगट मिसावा वेळार असल्या लोकांक तो भेटलो आनी जेजून देवाची बरी खबर तांकां दिल्ली. आनी प्रत्येक रितीन पातकी जिविताक पाठ करून नवें जिवीत आपणावच्याक तांकां आपण दिलें. पयल्यान पयलें ते तांणी तो आपण स्विकार करूनच म्हण येत, पूण उपरांत ते मौन बदलयतात आनी उपरांत फाटीं देवा सरशी फाटीं येतात. दुसरो पूत जावन आसा त्या गांवांत आसले जुदेव लोक, म्हळ्यार शास्त्री, फारिजेव हे सगळे शिकपी लोक. पूण जाल्यार जेजूची उतरां आनी शिकोवन तांणी आयकली, तांकां जायत म्हूण भोगलें, पूण उपरांत तांणी तांच्या पातकी जिविताक पाठ करिनासतना तांचे असले जिवीतच तांणी ते जियेले. आनी ह्या मरिफात
जे देवाचो पाटलाव करच्याक तांकां अवकाश लाभलो ना म्हण येता तांची चिंता आसले की आमी विसलेली परजा आमकां मैसेन नियमशास्त्र दिलां उपादेश दिल्या ते आमकां पाळल्यार पुरो जेजून दिल्ले आपोवणे आमी स्विकार करीचे म्हूण ना म्हणून आनी ह्या कारणाक लागून तांचो हंकारी मनोभाव तांकां जिवीत आपणावच्याक एका रितीन अडखळ जाता। मोगाच्या इश्टानो, पयल्या वाचपांत एजेकियल प्रवादी हिंस आपोवणे त्या लोकांक दिता। थंयसर बाबिलोनाच्या बंदडेतून फाटी आयिल्लो तो लोक आनी थंयसर लोक कश्टार आसा आनी तांच्या मदें एक सूख चिंता आसले की आमी आतां हांगा कश्ट ताव जाल्यार ही आमी केल्ल्या पातकाक परिणाम आनी ताच्या भायर आमच्या पुर्वजांनी केल्ल्या पातकाचो परिणाम म्हणून पूण एजेकियल प्रवादी तांकां तांची सूख कितें आसा सारकी दाखोवन दिता आनी ती सूख चिंता तांचे तोंड पयस व्हरता। जर एक पातकी मनीस आपल्या पातकाक लागून मात्र तो कश्ट जाता, जर ताच्या पातकाक तो पाठ करता जाल्यार ताका जिवीत लाभतलें। देखून आमच्या वैयक्तीक पातकाक लागून आमी कश्ट जाता, पण जर तर हांव आनी तुमी आमच्या पातकाक पाठ करचे प्रयत्न करून सोम्यान आमकां दिल्ले आपोवणे आमी स्विकार करता जाल्यार सोम्यान आमकां एक बरो निर्धार घेवंक अवकाश दिलो जाल्यार त्या निर्धारा प्रमाणे आमी जिवचे प्रयत्न केले तर खंडीत जावन हांव आनी तुमी जिवीत जोडटले। तर मोगाच्या इश्टानो, वांजेलांत बरे निर्धार घेवन तांचे जिवीत बदलले वा सास्तीक जिवीत आपणायलेले व्यक्ती जायते आसात। जावंक पुरो साकेव, माथेव, ती सामारियाची स्त्री, जायते जण जायते लोक आमकां पळोवंक मेळटा। देखून परत आयच्या दिसा सोमी आमकांय आपण दिता एक बरो निर्धार घेवच्याक आनी ह्या निर्धारा मुखांतर कितें जाता, ह्या निर्धारा मुखांतर आमी सोम्याची जाता। सोम्यान आमकां बसयलां तें सासणीक जिवीत जोडोवंक आमी शकता। देखून परत आयच्या दिसा सोम्यान आमकां दिल्लें आपोवणें आमी स्विकार करया। आमी मिडल ग्रावंड रावोंक जायना, एक वय वा न्हय मोदें आमी रावल्यार जाल्यार आमी खंयकी उरना। देखून आज परत सोमी आमकां एक बरो निर्धार घेवच्याक आपण दिता। मोगाच्यानो, आमच्या दिसपट्ट्या मागण्या वेळार सोम्यतावनी कृपा आमी मागून घेवया। विशेष रितीन आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत त्या पयल्या पुता परी बापाची खुशी करूंक प्रयत्न करचें गरजेचें। मातेवाचो वंजेल अध्याय 7 वळ 20 आनी 1 आमकां सांगता, म्हाका सोम्या सोम्या म्हूण उलो मारल्यार पावना, बापाची खुशी करची गरजेचें म्हणलें सोमी आमकां परत उगडासा काडटा। देखून ती बापाची खुशी कितें म्हणलें जाणा जावंक आनी ह्या मरिफात सासणीक जिवीत जोडूंक गरजाचें करपा सर्गीचो बाप आमकां दिवं दी म्हणून आमच्या दिसपट्ट्या मागण्या वेळार मागून घेवया। आमेन।